सकयल गेले ऑफिस बाबा अजून उठो ना जेनू हा तसो निसयल तेका तो निसून हाडले तेका काय जाता पयले येयले हूम घेवपाक सकाळी घेवन आले वता लागो आतां इवनींग येयले चलो वाती तो न्हिदलोलो उठो ना गेले हरशे येयले आमी न्हिदोत आजून न्हिदोता ते जॅम जावंक ना न्हू ताका उठावन हाडलोलो न्हू 4:30 जाल्यार मोठो आयलो 2 न्हिदलो आमी 2, 3, 4:30 आतां की जाला आतां चोया खंय वयता ती नॅक्स्ट थिंग म्हाका पयलीं एक पाटी येयलोलें खूब वर्सां जालीं डॅडी आनी हांव तेन्ना खूब बसी बी येताले हिंगा आतां ना आतां बसी येयना न्हू थिंगा पूण आतां तितकी फेरी ना खूब फेरी लागता रातची बऱ्यो 7 उपरांत बी लागत आसता चड तूं अशी म्हाका फेरी दिश्टी पडना क्रिकेट शेवताय भुरगीं प्रॅक्टीसिंग धांवपाचें स्टँड आनी ती दिवलीक तेल घालताय दिसताय ती तेल घालता जाल्यार ते सकयल दिवलेन घालपाचें आयज म्हाका मरीन लायन्स वचपा जाय सो थिंग मरीन लायन्स ते आनी एक आहा जुहू बीच थिंगा खूब सेल लागता हेजो खावपाची स्टॉलां लागता हेजे सारकें सो थिंगाय वचोंक जाय म्हाका चोवया आमी चलोन वचपा आहलोली पूण बाबाक घेवन चलोन जायना आनी तो न्हिदे आहा न्हू थंय चलपा न्हू ताका लागून ताकाच गोटी साड़ी शूज पे लेना कामा गोवन हाँ चोट शूट करूँ रावना गोटी हा न्हू मोबायल बी कडेन हें करीत सो काय जाता कितें पिवपाचें खावपा आयले भूक लागले बेगीना जेयलो न्हू खबर सांगला मेळची तेका पुरी आज आमगे शॉपिंग जाले सो काय जाता थंय ते रुमा वयतली आनी मागीर चोया आनी कित बॉम्बे कित शॉपिंग केला तेगे हांव सिरीज सेपरेट करतले सगळे शॉपिंग एकूच दिसा दाखयतले सो आतां वयता मरीन लायन्स वचपा आहलोली चोयता कितें म्हणटाय ते दवरून वचपाची की शॉपिंग तुमकां सेपरेट ब्लॉक करता सगळे शॉपिंग खूब कित कित जाय आहलें म्हाका आय थिंक फॅशन स्ट्रीट कांय मेळना म्हाका न्ही चोया आतां आयज आतां येयली रुमा थिंग वचोन चर्च हे कडेन तेची मरीन लायन्स कासार जाल्ले तेका लागून सो हाल्या बी वयतली चोयतले कितें हाल्या चलये आनी आयज न्हांवतलीं जातलीं आनी फॅशन अप जातली ओके हाय गायज गुड मॉर्निंग सगळीं कशीं हाय तुमी आहाय न्हू सगळीं बरीं आमी हाय सगळीं बरीं बाबाचो न्हिदलोलो आहा आज जालें सांगत तुमकां आज जालें 9 दा
हांव उठलोलें 8 सगळीं आमी 8 उठलोलीं. सो आयज मातशें कितें काम आहा म्हणून मेफी आनी डॅडी गेला. सो तेंगेलें काम बाय आफ्टरनून काबार जातोलें बाय आफ्टरनून. सो हांव वचोना कित्याक बाबा लागोन. सो तो बाबाक घेवन थिंगा रावपा जाग ना आनी तेंगे काम जाय जाल्यार आमी बेश्टी इरिटेट जातलो न्हू, म्हणल्यार बाब बेश्टो इरिटेट जातलो. सो मातशें तें 2-3 स्टेशन काडून मुखार वचपा जाय तें. सो तेका लागोन आनी मॉर्निंग टायम तुमकां खबर आहा बॉम्बे ट्रेन जायसर ती कितू रश आसता, ती चड रश आसता न्हू. सो तेका लागोन हांव आनी बाब वचोनाय दोगांय. सो आतां म्हाका बाबा आनी म्हाका ब्रेकफास्टा मेफी हाडून दितलो म्हाका आनी बाबाक. सो दॅट हांव सकयल वचना जावपा. सो हांवें तेका सांगलेलें बाब उठल्या उपरांत म्हाका ब्रेकफास्ट कांय नाका, म्हाका कडेन ऑलरेडी आहा. सो तेका लागोन आनी बाबाकूय सकाळीं उठोन तो कांय खायना, तो आफ्टरनून टायमार कितें खातलो, मॉर्निंग टायम कांयच खायना तो. सो तेका लागोन नाका म्हणलो. सो तो म्हणलो ना हाडून दवरता, तुमकां जाय जाल्यार खाया, ना जाल्यार आसती सांजे खाया. सो शेक, सँडविचीस, पफ सगळें कितें हाडून दिता म्हणून. काल आमी च्यायेक गेलो पळय त्या रेस्टॉरंटान. हांवें मातशें स्टॉप केलो मायक चोयतालो हाडलो आहा म्हणून म्हाका मेळना खंय तो. सगळीं बॅगां हिंगा थिंगा अशीं जाल्याय न्हू. सो प्लॅन आसलोलो आमगेलो बरो 4 डेजाचो, पूण प्लॅन शॉर्ट केलो. 3 डेजान वयतली आमी. म्हणल्यार आयज आमगे काम आहा पळय तें मेफीगे काम जाल्या उपरांत आयजू राती कडेन आमी बसपा आसलोली. बट आमी काल पेमेंट करता तेन्ना एक्स्ट्रा पेमेंट केलो, म्हणजे तेणी आमकां फूल पेमेंट मागलो. तरी आमी फूल पेमेंट आमी दिवंक ना आसलोलो. आमी ऑलमोस्ट 1 दिसाचो उणो दिलोलो. 3 दिसाचे दिले, 3 दिसा पेमेंट केलो, 4चो तो दिवंक नासलो. सो एक पाटी एक सायडीच्यान बरें जालें की आमी 3 दिसाचोच पेमेंट केलो म्हणून. सो 3 दिसाचो पेमेंट हाल्यार जाता 3 दीस. सो म्हणल्यार आयज बायन पेमेंट केला कित्याक 9 o'clock तेंगे चॅकआवट आहा. सो 9 o'clock चॅकआवट करून आमी वयतलीं बाबाक घेवन सगळीं खंय हें जातलो. सो तेका लागून 1 दिसा एक्स्ट्रा पे करचें पडटा आमकां. आमी रातची भायर सरतो म्हणून. सो रातची आमी बसीक टिकेटीक ऑलरेडी सांगलो आहा, हाल्यार सांजची भायर सरतलीं आमी. सो आयज मागे प्लॅन आहा म्हाका वचोंक जाय फॅशन स्ट्रीट. आमी काल गेलो न्ही, म्हाका कांय लायक जावंक ना सांगला ते भाशेन. म्हाका कांयच हें जावंक ना. म्हाका कितें जाय आसलो तें म्हाका दिश्टी भायर पडोना थिंगा. काल चड सिल्क्स ना आसलोलो. सो आयज मागे प्लॅन आहा दादर तेशी वचपाक. ते दादर तेशी न्हू आसताय खूब आसता कोण म्हाका जाय तोहलें आसता थिंगा. सो प्लॅन केला दादर वचपाचो. तेगे काम केन्ना काबार जाता त्या प्रमाणे मागीर आमी मोस्टली वयतलीं दादर तेशी आयज. ना जाल्यार कितें हाल्यार भायर सरतलीं न्हू. सो हाल्यार भायर सरता तेन्ना एशीच दवरतलें हांव मागीर स्ट्रीट फॅशन स्ट्रीट पॅन्टोचें. आनी म्हाका जाय आसलोलें रबर प्लांट. काल आयज जालें रबर प्लांट झाड 2800 सांगूंक लागलो. हांव मागीर येयलें तें मेफी दुसरें कितें घेवपाक गेलोलो. सो मेफी म्हाका काल मागीर राती सांगलें मेफी हांवें तेका दिसा तूं चूज कोर आनी आपल्याक सांग आपूण बार्गेनींग कोता. तर तेका बार्गेनींग कोटा म्हाका कोणा बार्गेनींग. हांवें फुलां बी चोयलें 250 एक स्ट्रीप म्हणटा लिलीची म्हाका ते काय. सो आयज वयतली आमी शॉपिंगेक. सो मोस्टली आयज शॉपिंग करता ते सगळें म्हाजें शॉपिंग आसतलें. कालूय म्हाजें शॉपिंग आसलोलें, बट हांवें चडशें बाबागे दवरलोलें काल कित्याक बाबा सांगलें तुका कितें जाय तें तूं चूज कर म्हणून. सो कालूय बाबागे शूज आमी घेवंक पावना. ते शॉपाचेर इतू रश जाल्ली गर्दी जाल्ली म्हाका लागून कम्फर्टेबल जावंक ना. जाल्यार हाल्यार या म्हणलें हाल्यार येवया. आनी काल मातशें टायर्डनसूय आसलें न्हू आमकां येयलोली टायर्डनस सगळें अशें जालें. सो तेका लागोन आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट टॅबलेट्स मेळोंक ना त्यो. सो दुसरी कंपनीच्यो घेवची पडली तेका. हें जालें. आनी म्हाका शॅम्पू बी सगळें हाडलोलें हांवें, ते बी म्हाजे घरा उरले. सो म्हाका सकयल फॉर्मास आहा सकयल. सो फॉर्मासी शॅम्पूज बी मेळ्ळे. सो काल हांवें हेर वॉश केला. बरें दिसोना घामान सगळें टाकटाक जाल्लें तें. सो चोय आयचो डे तुमचे कडेन शेअर करतलें कशें कितें कात तें. ओके मागीर मेळटा. आतां मातशें थोडेंशें एडिटींग करता. सो चोयता. ओके येवन गेला थंय मँगो शेक. ओके सो मँगो शेक हाडलें आमकां. सँडवीच आनी पफ हाडलें. आनी सँडवीच हाडलें. आनी आजून हांवें तोंडूंक ना. हांव एडिटींग करता व्लॉग्स. सो ते बाब उठल्या उपरांत हांवें बाराबोर च्या पितोली. आनी न्हू मागीर एक वीश आहा कामा पयलीं न्हू कामा वयता न्हू थिंगा एक मागीर फ्रेंड आसली माया म्हणून. सो थिंगा एक गणेश चतुर्थीक एक वर्सा हांव आनी डॅडी येयलोलो. मागीर एक वर्सा हांव आनी मागीर आनी एकले फ्रेंड रेशमी म्हणून वास्को कामा आहा तेन्ना एमपीटीन कामा आहलो न्हू आमी. सो तेन्ना ते फ्रेंड आहलोले. सो आमी दोगां येयलोले. सो आमी जुहू बीचेर गेलेली. मरीन लायन्स ती तिका तेची स्टोर सायडीक.
आनी मागीर एक वीश हा सो हांवें ताका म्हणलें केन्नाय तरी मागीर वीश फुलफूल जातो म्हणून मुका कितू वर्सां जालीं आनी जेन्ना हांव बॉम्बे पावलें पळय पयर आनी वाटेर चिंततालें जी हांवें वीश ताका सांगलोली पळय ती आयज मेरेन फुलफूल जावंक ना म्हणून सो हांव मागता जेजू कडेन ती बेगिना फुलफूल जाल्या पुरो मागे म्हणल्यार मागे मिस्टेकी लागून ती फुलफूल जावंक ना हांवें जी लायफाचें डिसिजन घेयलां ताका लागून ती फुलफूल जावंक ना इफ हांवें तें डिसिजन घेवंक ना आसलें जाल्यार मे बी ती फुलफूल जातली आसली पूण जेजूचेर विश्वास आसा केन्नाय तर ती फुलफूल जातली आनी कितें तें तुमकां जेन्ना ती फुलफूल जातली पळय तेन्ना सांगतलें कितें आनी कातें ओके सो आतां मातशें आड पडना एडिटींग कोता आनी मेळटा तुमकां ओके आमगे ब्रेकफास्ट सँडवीच ऑफ चूज ब्रेकफास्ट कोता आनी हाचो देना गोटा गूड मॉर्निंग चिक 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 जाता का ब्रेकफास्ट कोताय आनी मेळटाय तुमकां मागीर ओके सो आयज आमी भितरू आय दोगांय सो चोयतले मातशें फ्रेशन बी जावन अशें सकयल बी अशें भोंवून येतली दोगांय सो कितें चोयतली कितें आहा खात कितें आहा तें ओके सो मागीर मेळटा गायज हो लूक मागेलो आयचो ओके सो कुर्ता हांवें मुस्तफान गेलो पळय बोणगांवां गेलो तो मुस्तफा हांवें मुस्तफान गेलोलो पळय तो कुर्ता तो कम्फर्टेबल आहा आनी हांवें मोस्टली हें केलोलें कुर्ता हाडलेलें कालो कुर्ता घालो आयज कुर्ता कित्याक वतानूय वयतालो कम्फर्ट झोनूय आनी म्हाका कुर्ता कम्फर्टेबल कसो न्हू ताका लागून सो म्हाका काम जालें खंय थिंगा सो ते येताय आतां सो ते येताय आनी हांवें जाल्यार आमी न्हेसोन रावताय दोगांय की आमकां भोंवोर म्हणून सो म्हाका सांगलां ते भाशेन म्हाका वचोंक जाय थिंगा दर तेशी मातशें सवाय कितें कितें म्हणल्यार क्लिप्स बी बॅगां बी चोवपा जाय हिंगा म्हारग सांगता 1200 सांगताय उणी कसो करून सो तशी सवय आसा दादर सायडीच्यान सो थिंगा आमी कितें मेळ्ळो जाल्यार सो हेगे लूक दाखयता सो हें तेगे गोटपान हाडलो टी शर्ट ताका आनी हाफ पॅन्ट मॅफीन गेला सो ते बॅग घेयला न्हू त्या बॅगान हांवें भितर उदका बाटली घेयल्या बाबा गेली आनी आमगे व्हडले ब्लू बॅग आहा ते बॅगां घायला ओके सो ते बॅगान कांय ना देख उदका बाटली आहा वेट टिश्यू आहा टुवाल आहाय 2 धाकटे हँड टावल्स आनी कांय ना हांवें कॅप घायला बाबा गे हें जॅकेट दवरला आनी हें बॅग हांवें घेयला आयज हांव हें बॅग कॅरी करतलें कित्याक हँडबॅगाचे न्हू पयशे काडून ते बॅगां घायले न्हू काडच पडा हें बेस्ट कितें मोस्ट इम्पॉर्टंट आहा तो सॅनिटायझर राव रे बाबा आनी चिंतलेलें स्टेशन लागीं आहा आमकां हिंगा सो चिंतलेलें हांव चलोन वचून स्टेशनार रावता म्हणून मागीर बॅग आहा न्हू ते हेवी बॅग आहा सो तेगे ते कामा बॅग आहा ते सो ते बॅग घेवन तो येतलो ते घेवन भोंवो नाका आमकां सो ताका लागून ताका यो म्हणलें प्लस हिंगा मँगो ज्यूस एक आहा मँगो शेक आहा एक म्हाका नाका आनी सँडवीच आहा एक 2 पफ हाडलो ते जाण कोण कोहलें चिकनाचें ते पूण टेस्ट ना कांय ना बाब म्हाका सांगता मम्मा ऑर एवरीडे ब्रेकफास्ट सँडवीच काय बसीनूय हांवें सँडवीच हाडलोली खाली ब्रेकफास्ट सँडवीच हाडली येस यू ईटिंग सँडवीच स्टॉप आतां आनी एशी न्हू हे एरियेक न्हू हें ना भाजी काल इवनींग भाजी पुरी हाडलेली तेशी हे न्हू फेस मास्क आतां सगळो लेपोड काळो काबार केलो पुरो एकूच दाडो आमकां मारतलो हांवें आनी हाडूंकू ना चिरबीक आनी उरलें सांगलें ते भाशेन आमगे कांय प्लॅन नाहलो न्हू आमगे प्लॅन आसलो आमची चणसण घेवपाची सो एन मुमेंटार आमी डॅडीक हें केलो सो डॅडीक आपयलो न्हू एन मुमेंटाचेर सो ताका लागून मागीर सगळें पॅकींग बी सगळें उलटा पुलटा जालें सो चोय हाती येयले उपरांत दाखयता तुमकां ओके मागीर मेळटा येयले आमकां व्हरपाक हाचे बाबा हांव डॅडी वयताय आमी आतां दादर वयताय तेशी वयताय आयज आमी फ्रेंच फ्रायज न्हू जीर घाली शुक्रार आपयला खंय ताका जेयली आनी शॉपिंग केलें तेतूंक मागीर दाखयता सिसिलागे फोन येता पण हिंग रेंज मेळना भितर रेस्टोरंटान न्हू रेंज ना
शुटी काय करू ना मागीर जेल फास्ट म्हाका भूक लागलेली आहे सकाळची सँडवीच हांव ना भात येयली म्हाका सँडवीच आनी बेगिना जेल शूट करून ओके सो मेळटा तुमकां मागीर सो काय पावली जे दादरसून काय शूट करू ना वता नाक जाले आनी थिंगा मोबायल सांदो बापाचे बाबा बी जायन जाले जे पांय दुखल बाबाक गे ताका उखलून भोंवड वयलो अर्दो काबार जालें सारकें कितें हालटा हांव तुमकां दाखयतो घरा आयज एक रात हाल्या वयता आमी आयजू सांगों जाय तांकां हालो वयतली म्हणून आयचे पयशे हाल्याचे पयशे दिलोले ओके बाबा बी न्हावयता आनी मागीर थंयसर सो गाय थिंग तुमकां सांगतालें आमी वचून येयली आनी मागीर न्हांवोन बी हांव बसोलें बाबा त्या म्हणल्यार न्हिदोलो तो कांसार जालो न्हू सारको सो तो न्हिदोलो थंय आनी हांवें तांकां सांगलें जेवण तुमी हाडाय म्हणलें भायरसून सो मागीर डॅडी आनी मागीर गेलो जेवण हाडपा आमकां सो तूं मानू जेवतू म्हणून सो आयचो डे हिंगा काबार जालो मेळची नॅक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय